sobie sporaccia modlira, a rogar vito soruja. Iso ańco amci porvico, come hidro zurdavia. Soram čekale kaj koru, soto saru rasonia. Kušen koru nam čikarca, neva kornik mojma, milon to vidim ja. Aleluja, 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 aleluja. Azi de nam gabi gradisa, vagi voda marmarića. Ljudmi saco kod kodjankoru, zovu javeni Boga. Pekali smo noći zamzogi, pevače, a to ja ubram. Odrodba pagani kuda, ani pomidjaka, zona sasna, sasna. Aleluja, 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 aleluja. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार आज ह्या फातिमा साहेबांची परबेक मागीर मोगाचो येवकार दिता बो करून कारंजालेंची आमची भाव भयणां आज आमच्या देव मंदिरांत आसात. तुमचे कुटुंबांचेर आनी समेस्तांचेर फातिमा साहेबांचे मजतीन देवाचो उपट आशिर्वाद आमी मागता. आयच्या मिसांत आमी नॉलास्क पेरेरा ह्या आमच्या भावा पासत मागता. स्वर्गीच्या बापान ताका आपले शांतीन आपले विसवान घेव. तशेंच आमी मागता आमच्या पिडेवंतां पासत आमच्या घराघरांनी आशिल्ल्या जाणट्यां पासत मागुया फातिमा साहेबांचे मजतीन आमच्या जाणट्यांक पिकोवणी आनी मागुया आमच्या फॅमिली पासत फातिमा साहेबांचो संदेश आमचे फॅमिली आमचे कुटुंब सगळे तरेचे वायटांतले तिचे मजतीन राखच्याक आनी सांबाळच्याक टू सेव आवर फॅमिलीज फ्रॉम द स्नेर्स ऑफ द डेवल. मागुया कोतकोत्यान फातिमा साहेबांची मजत आमच्या आवय बापायक आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या कुटुंबाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदां काल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, सायबीण माय देवाची ल्हानवीक चाखून आपल्याकूच सारकी खाली केली देखून देवान तिका उंच उंच बांदली आनी फातिमा गांवांत 13 मायाचे 1917 वर्साक येतेका सुपल्ल्या भुरग्यांक दिश्टी पडून ती आमची इतले जाणांची निगा घेता तिका आमचो हुस्को हें दाखोवळ जाता. फातिमा साहेबांची मजतीन मागुया आमी आशिर्वाद आख्खे संवसाराचेर. आज आमच्या भारतांत 4th फेज ऑफ इलेक्शन्स एलिसांव जावची आसात. 4थो भाग मागुया सगळ्याक शांती धर्मांच्या लोकांक एक स्वातंत्र्य मागुया तीच माय मारी लागीं आमचो भारत देश तिणें राखूंक आनी सांबाळूंक. हांव पातकी सर्वविदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
हो म्हजो उपकार, हो म्हजो उपकार, हो म्हजो गूढ उपकार. ह्या सौभाग्यवान सदांच कुवार मारी सगळ्यां दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पवेदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची एकेकल्याची प्रार्थना फातिमा साहेबांची विनोदीन बापाक उबारुया. सोर पदवीदार देवा, बोबाग्योदांक कुवार मारिया फातिमा साहेबांचो आदार आमकां तुज्या भुरग्यांक फावो करता देखून आमी संतोश जावं. हे मोगाळा वयचे विनोदी हे संवसारांत सगळे वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनान. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. आपोलो कोरितान आसतना पावलो वयल्या देशांनी भोंवून एफेजाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे कडेन विचारले, तुमी सोत मानले तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? तांणी जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यान आमी आयकूंक ना. ताणें तांकां विचारले, तर तुमी कसले स्नान घेतले? तांणी परतिपाल केलो, जोआवाचे. पावलून म्हणले, जोआवान जिवीत बदलपाचें स्नान दिल्लें, पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर म्हणजे जेजूचेर तांणी भावार्थ दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. ही उतरां आयकल्या उपरांत सोम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी ती परक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागली. ते सगळे मेळून 12 जाण आसले. तो देवस्थानांत भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. प्रिथिवीच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायोन करात. म्हणुया, प्रिथिवीच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायोन करात. उठ देवा, तुज्या शत्रूची दुस्पोट कर. तुज्या दुस्मानांक तुजे मुखार धांवडाय. धुंवर जसो उबून वेता तशेंच तेय उबून वेतात. जशें मेण उज्यान कोडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातक्यांचो भस्म जाता. जबाब. प्रिथिवीच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायोन करात. पूण बरी मनशां देवा मुखार संतोसतात. आनंदान मुरगोटून गायतात, नाचतात. सर्वेस्पराक संगिता गायात. ताच्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सवे मुरगोटून ताचे मुखार संतोसून उल्हासात. जबाब. प्रिथिवीच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायोन करात. आपल्या पवित्र
घरांत रावतात तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिराडाक एक गोर दिता, कुयद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. सोबाब पितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. उद्गार. Soy sorrisvora, soy sorrisvora, soy sorrisvora, soy sorrisvora. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यात म्हणटूच सुर्गींच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. तुय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. Soy sorrisvora, soy sorrisvora, soy sorrisvora, soy sorrisvora. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माते वापर म्हणून जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया ही वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपून दवरली आनी सुपुल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दीन बसतां. पळय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच ओळखना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच ओळखना बगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले खुशेन बाप दाखयता तोच. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या 12 काल आसात ती म्हजीशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी ओडू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वागामी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज खुशालकायेन पवित्र सभा आख्या संवसाराक फातिमा साहिबांची परब करता. पयलें दिसणें 6 दिसण्यां मदें आज 13वी मायाचे 1917 वर्सा हे सुपुल्ल्या त्या भुरग्यांक कोवा दे इरिया पुर्तुगालाक लिस्बोआ वाठारांतल्या वाठारांत हें घडलें. हे तेगाय भुरग्यांक सायबीण माय दिश्टी पडली आनी आपलो संदेश ह्या भुरग्यां उदेशीन संवसाराक दिलो. आज आमी खुशाल जाता बाबा बुडीनो ह्या सायबीमांच्या दिसण्या खातीर. पवित्र सभा हें तिजें दिसणें न्हूच मानून घेता, पूण प्रत्येक वर्साक आमकां याद करता आमी भाग्यूनपणी सर्गीची वाट चलोवन. ह्या वर्साक 2024 आमचे कारंजालीचे फिरगोजेक 10 वर्सां भरतात. ती फिरगोज जाल्यार आनी प्रत्येक फिरगोज म्हळ्यार भावार्थ्यांची मॅच्युरिटी दाखयता. एक फिरगोज पवित्र सभा ओळखून घेता. थंय आशिल्ले भावार्थाचे मनीस आनी भावार्थाचें कार्य काम. आनी आमचे इगोजेक जंय आमी आज हांगा आसा 480 वर्सां भरतात. ही आमची पवित्र सभा तालिगांव सुरू जाल्या. दोनूय समारंभ आमकां उगडास करतात. आमच्या भावार्थाची यात्रा आमी भक्तीपणान आनी मोगान फुडें व्हरूंक जाय. 2024 फातिमा गांवच्या संदेशांत आमकां मेळटा कितें सायबीण माय लागीं मागूंक आमचे कुटुंब सांबाळूंक टू सेव आवर फॅमिलीज.
बांबोळीनो आमच्या कुटुंबांनी आज आमी नदर मारल्यार जायते कितें देवान आशिर्वादान भरून आमची घरां भरल्यांत, गोडी वस्तूंनी भरल्यांत, गोडी आमची घरां अदीक सोबीत जाल्यात, गोडी आमची घरां आज बरे भाशेन वेवस्थीत रावपाचे जागे जाल्यात. पूण ती घरां उरल्यांत, कुटुंब हो घराबो उणें जायत आसा. पयलीं सुवातेर आमच्या घराब्यांनी भुरगीं कमी जाल्यात, भुरगीं नात. आनी थोडे तेंप आमची घरां आमकां खावंक येतलीं आनी आशिल्लीं जायतीं आमची भुरगीं गेलीं, लंडन गेलीं आनी आमची घरांनी आतां जाणटीं आसात. आमच्या आवय बापायनी लग्ना समयार एक उतर दिल्लें, देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी देवाच्या आनी जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे, पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आहात. आनी आमी म्हणलें रोखडें हय आमी तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक. आनी जेन्ना आमकां दिसलें एक वो दोग भुरगीं पुरो, आमी दोग एक भुरगेंच पुरो कशें दवरलें. आनी आज तें एक भुरगें वो ती दोग भुरगीं आमच्या मदीं नात. आनी जितले आमी जाणटी जाता आमच्यान भिरांत येता. दुसरी वस्त, आमच्या घरांत भुरगीं आसात ती पुरान बाबा भयणीनो एक कोडी कशी संबंद माय पाय आनी भुरग्यां मदें खूब उणें जाले. आमचें कुटुंब आयज जायते वस्तूंनी, दुडवांनी, गिरेस्तकायेन घोडे भरिल्ले आहात, पूण मागणें ना. आमकां वेळ ना मागणें करूंक, आमकां वेळ ना फामील कशी बरे भाशेन बसून संबंद आमचे एकामेका सगळे वाडोवंक. कोणूय मरतलो आमी रावता, सगळीं एकठांय जातलीं. कोणूय भायरच्यान येतलो आमी रावता बेश्टी एक पार्टी करूं, तेजे भायर आनी कांय ना. सो 2024 ह्या वर्साक केरीत भाशेन फातिमा साहेबाचो संदेश आमच्यो फामिली आमी सांबाळूंक. आवर फॅमिलीज आर इन द वर्ज ऑफ कोलॅप्स, पडपाच्यो आसा, काबार जाल्यात थोड्यो फामिली. युरोपाच्या देशांनी सरकार आतां उलो मारतात भुरगीं कुटुंबांनी आसून. फातिमा साहेबी माय तेका सुपुल्ल्या भुरग्यांक दिश्टी पडून हो निरोप दिताली. न्हूच रशियाचें कोवेसांव, न्हूच पातकेचें मन बदलप, आमचें कुटुंब आमी राखूं. कुटुंब म्हळ्यार एक धाकटी इगोर्ज, चर्च इन मिनिएचर, डॉमेस्टीक चर्च आमी म्हणटा, घरची इगोर्ज. आनी इगोर्जेन म्हणजे आमच्या घरांनी देव आसा, देवाचें बिराड आसा आमच्या घरांत. देखून आमी ओलोतर करता, देवाचें आजीरपण तुवें भोगूंक. ओलोतर म्हळ्यार आमकां एका घरांत ब्लेसड सॅक्रमेंट कहो, आमी इगोर्जेन हांगा येता, जेजू आसा, आमी जेजूक भेट करता, ताजे लागीं गजाल मात करता. आमच्या घरांत ओलोतर आसा. एक धाकटुलो ताबेरनाकलो कसो तो जेजू आनी पवित्र त्रित्वी आनी सायबीण माय बोडवो बिंगेल आमचे बरोबर आसा. ताचें हाजीरपण भोगचेली गरज आसा आयज. त्याच बरोबर देव आमचे एक एकल्या सोबे आसा, म्हज्या भुरग्यां सोबे आसा, म्हज्या आवय बापाय सोबे आसा. हें हाजीरपण बाबा म्हणून आज चुकता. आज आमी सकाळीं उठूनच पयलो मोबायल उगडटा, कितें येयलां तें पळोवपाक, देवाक उलो मारपाक विसरता. आज आमी उठ्ठाच कितें करपाक जाय आयज ताचो हुस्को आमकां. एकामेका सोबे मोगाचे संबंद आज सारके तुटल्यात. आमी एकामेकाचेर गाराणी घालूंक, एकामेकाचे गुन्यांव थापूंक एकामेकाचेर तयार आसा. जो जागो समाधानाचो, समजिकायेचो, खुशालकायेचो आज दुसरेच भाशेन बदलला. एक एकलो एकवडोची येता. जायते फावटी माय आपल्याक जाय तशें, पाय आपल्याक जाय तशें, आनी भुरगीं आपल्याक जाय तशें. आयज आमी घरा वयता आसतना आनी आज फातिमा साहेबीमायचो दीस पाळटा आसतना खेरीत भाशेन मागुया साहेबीमाय लागीं
आमचे गोराबे राखो. नाझारेचो गोराबो कितें आसलें तुवें? कांय नासलें. आसलो जेजू आनी आसलें जुजे आनी मारिया. सादी चालती नाझारेची गोबायलां. देखून लोक म्हणटालो, अरे हो तोयाचो पूत न्हय, हो तोय न्हय, हाका ही जाणवाय खंयची आयली आनी बिजमितां कोचची पदवी खंयची आयली. ताका आमी वळखुना. धाकटुले नाजारेत म्हणलेले एक धाकटुली दोंगुल्लीर घरां, थोडीं घरां आमचे वाडे पुरान व्हडले आसात. ती एकामेकाक वळखतालीं. देखून म्हणलें तांणी, हो जुजेचो पूत न्हय, हो तोयाचो पूत न्हय. मारिया म्हणटा ती ताची आवय न्हय. भाव भयणीनो, आमच्या घरांनी माय मारिया आमकां सांबाळूंक सोदता. आमची घरां देवाचें मंदीर करुया. आमच्या घरांत एकामेकाक मानान मोगान लेखुया आनी सायबीमाची मजत मागुया. आमची कुटुंबां पवित्रायेची मंदिरां जावं. ही कृपा सगल्यांक आमकां ह्या मिसा भेटींतल्यान मागून घेवया. बिटोनिंग आमी गायन गावुया. C30 रुपये भांगार मागिनाय 541. C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिनाय आखो संसार तुजो सायला. आमची काळजा तुका जाय, तुजी मोकून दिता तुका. आमची काळजा उबारता, तुज्या मोगान रावून येता. 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 उबी रावया. भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आमच्या आख्खे पवित्र सुविच्या देवाक कोण वेळा बापा, फातिमा साहेबांचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी आमी तुज्या मुखार घालता. तांचेर तुजी दयाळीश घाल आनी आमच्या सर्गीच्या आवयचे मजतीन आमची कुटुंबां तूं राख आनी सांबाळ. आनी आमच्या दिसा दिसपाच्या जिवितांत आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमचे सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करून खावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो फातिमा साहेबांचे परबे सोमयार निती आंकवार मेरेक आमी नोमान करता. एका तळ्यान आमी तुका वाखणटा, तुका वन्निता, तुजी किर्ती परगुट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्यासपुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून खुशालकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. Sorry,
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी बरोबर आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसोवच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. म्हजे दरम्यान तेच परी जेवण जातच आनी काळज तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतल्यान पियात, म्हजे रोगताची काळज. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत आत्म्याचें मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हजे तोखणाय. बाबार्थाचो गूट परगुटया. जेजू मेलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा की पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी शागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखार मोळ पळोवन फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा आमचो दिसपट्टो ग्रास आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें तातूंत आनी आमकां सर्वेश्वरा सुरवायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन स्वरपात कंदी सुटोय आनी सर्वा कंदी वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या एकेकल्याचे कुटुंबाक तुजी शांती दी. आमच्या एकल्याचे मना काळजान तुजी शांती घाल. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल. तुजी कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली ताच्या जेवणात आतां भुक्तीपणी वांटो घेतली आमी सुभागी. सोमयाक म्हज्या भितरचे म्हाका फावना तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कुमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया. भावार्थाचे दोळे D5 पान 49 D5 पेज 49. भावार्थाचे दोळे भावार्थाचे दोळे Tuka bolon,
प्रार्थूया. कनबळे बाप्पा, फातिमा साहेबीन माय देवाचे मायचे उगडासाक आमी तुका भेटिल्ले ते संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाची गोठायेन आमचे माय भशेन तुजी खुशी पाळून दर एक आमचे कुटुंब तुका आवडटा तसले कुटुंब जावंक म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी दिमी घालुया. आमी आमची भेट फातिमा साहेब माय करुया. Consecrate your life to the Blessed Virgin Mary. पवित्र अंकुर मारी, तुझ्या फातिमाच्या दिसण्या वरवीं तुवें 3 ल्हान राखणे भुरग्यांक रोजाराचे मागणे लिपून आसलेली कुरपेची भांडारां उक्ती केली. आमकां स्फूर्ती दी माये. आमी काळजांत जावन तेरसाचो मोग करूंक आमची कुटुंबां सगळे तरेच्या दुस्मानाच्या हातांतली राखूंक ह्या मागण्याचो मोग करून हे वरवीं आमच्या सडवणीच्या गुटांचेर आमी नियाळ करून तांचो फोड कसो पातक्यांची नवसनी जावन आनी तेच परीन आमचे गोरबे सगळे तरेचे दुस्मानाच्या हातांतले राखूंक आमी मागता. माई आमच्या आवय बापायक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या जाणट्यांक तूं राख. सगळे तरेच्या आकांतांतली आमकां निवार आनी आमची मना काळजाची भेटवणी तूं मानून घे आनी आमचे समस्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां फातिमा साहेबाचे पोरबे दिसाक कुशालकायेची पोरो भावंडिता. तीच माय मारीन आमकां सगल्यांक आख्याच कारंजालें, तालिगांव वाठारांतले भाव भयणांक आनी आमच्या कुटुंबांक राखची आनी सगळे तरेचे वायटांतली निवारची म्हूण आमची आवंडी आनी मागणी. सांजे 2 पावल 5 वरांचेर पेरपेसूर साहेबांची कपेलांत मीस आसतले आनी ते उपरांत आमची सदांची प्राचिताची मिरवणूक पुरसांव आसतली. Fatima,